नमस्कार. देवी लहराई देवीक नमन. आयज आमी हांगासर पोडोशे मदला पोडोशे धोंड हांगासर रावल्ले आसा आनी सगळ्यांक पयलीं परवा जात्रा ती सगळ्या जे धोंड आहात आनी भाविकांक हांव शुभेच्छा दिता. आनी सांगपाचें म्हटल्यार गेल्या वर्सा जो लहराई देवीचे जात्रेक जो स्टॅम्पेड जालो, चेंगराचेंगरी जाली, तितूंतल्यान आमच्या बरोबर रावणारो धोंड सुर्या न्हयेकर हो त्या चेंगराचेंगरीत तेचें निधन जालें. आनी खरें सांगपाचें म्हटल्यार हो इन्सिडंट हो काय कोणी घडोवन हाडूंक नासलो, पूण ह्या इन्सिडंटान जेन्ना तो त्या दिसा ना जालो तेन्नाच आमचे सगळ्या जे आमचे बरोबर सगळे रावताले सगळ्यांक दुख्ख जालें. आजुनूय म्हणजे वर्स जालें आनी ह्या वर्सा अजुनूय आमच्या मनान तें आसा की अशें जावंक जायनासली घटना. पूण तरी आसतना हो इन्सिडंट काय कोणाच्या हातीन ना. पूण जे धोंड आमचे अख्ख्या गोंयाच्यान येता ते धोंडाच्या गर्देत जेन्ना अशें जाता इन्सिडंट, तेन्ना हे प्रत्येकाची जबाबदारी ह्या धोंडाची आहा की आमी जशे वत्र पाळटा 5 दीस आनी आमी अग्नी स्पर्श करून जेन्ना भायर येता हें आमी सिद्ध करपा खातीर आमी 5 दीस वत्र पाळटा. पूण जेन्ना आमी धोंड म्हणून जेन्ना जात्रेक वयता तेन्ना प्रत्येक धोंडाची एक जबाबदारी आसा जो प्रत्येक धोंडान धरून वचूंक जाय. कित्याक धोंडा बरोबर प्रत्येकाची फॅमिली आसता, ती कशी सुरक्षीत आमी परतून येतले होच एक आमी मनान तकलेन धरून वचपाक जाय. कित्याक गेल्या वर्साची जी चेंगराचेंगरी जाली तितूंतल्यान पब्लिकेचो कांय भितर चूक ना, पूण आमी धोंडच खंय तरी आमी जबाबदार अशें दिसता. पूण ही आमी जर दखल प्रत्येकान घेतली जाल्यार खरेलेच प्रत्येकाक सुरक्षितेचो एक जात्रेचो सगळ्यांक एक प्रत्येकाक सपोर्ट मेळटलो आनी जे आमी फॅमिली बरोबर वयता ते सुरक्षीत येतले अशें म्हाका दिसता. आनी परतून हांव सांगपाचें आव्हान करता की आयज गेल्या वर्सा जो इन्सिडंट जालो तितूंतल्यान आयज सरकारान जायत्यो खबरदारी घेतलेल्यो आसा, तश्योच देवस्थान कमिटी आहा तेंच्यांनी खबरदारी घेतलेली आसा. ते खबरदारीत आमी प्रत्येक धोंडान आमी जबाबदारीन वचोंक जाय आनी ते तेंच्यांनी जे थंय आमकां प्रत्येकाक ज्यो जबाबदारी पाळपाच्यो आहा ती तेंच्यांनी निर्णय दिल्ले आसा प्रत्येकाक सांबाळपाचो. आनी प्रत्येकान आमी सरकाराक आनी कमिटीक आमी तांकां सहकार्य करपाक जाय. कित्याक तर हजारांनी लाखांनी धोंड आसा, तेच्या बरोबर सगळ्यांची प्रत्येकाची फॅमिली आसा. तेन्ना प्रत्येक धोंडाक प्रत्येक जे भावीक वयता तांकां आव्हान करता की जे सरकारान सूचना दिल्ल्यो आसा, कमिटीन सूचना दिल्ल्यो आसा, प्रत्येकान त्यो स्विकारच्यो आनी बरे तरेन आमी सगळे जे धोंड आसा ते सुरक्षीत येतले. लहराई देवीच्यो आनी कौलोत्सवाच्यो तुमकां सगळ्यांक परबी सांगपाचें म्हळ्यार लास्ट इयर जो इन्सिडंट घडलो म्हणजे जे स्टॅम्पेड जाली तातूंत भितर आमी प्रत्यक्षान आमी आमच्या दोळ्या मुखार ते सगळें पळयल्लें दृश्य आनी आमच्या भितूंतलोच एक आमचो धोंडगण जो सुर्या न्हयेकर आयज जो ह्या जगान ना, तो तें दृश्य आमी आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयल्लें आसा. म्हणजे जेन्ना ती स्टॅम्पेड जाली तेन्ना पयलेच लायनीक जेन्ना म्हटल्यार ते लायनीक जेन्ना हांव आसलो तेन्ना म्हाज्या अवघ्याच 6व्या नंबराक ताजो चेडो पांडुरंग न्हयेकर आनी सुर्या न्हयेकर ते थंय आसले आनी ते लायनीक ते थंयसर आसले. जेन्ना ती जी चेंगराचेंगरी म्हणजे जी लाट जी येयली तेन्ना ते लाटीन ते जेन्ना स्प्रेड जाले आनी आमकां ते दिश्टीच पडोंक ना. सो आमी जेन्ना ती लाट येयली तो मोठी गर्दी जाली, भयाभीत वातावरण जालें. म्हणजे ते दृश्य अशें आसलें की भयाभीत दृश्य आसलें. तें आमकां दृश्य आमकां पळोवन सगळें स्प्रेड जालें आनी आमी आमच्या स्थानार गेले. जेन्ना आमी स्थानार गेले तेन्ना आमी जेन्ना सगळ्यांची कावंटींग केली आमच्या धोंड गणांची, जेन्ना आमी सगळ्यांक पळयले तेन्ना तातूंत भितरले 2 जाण सुर्या न्हयेकर आनी पांडुरंग न्हयेकर हे ना जाल्ले. सो आमी परत त्या जाग्यार जी स्टॅम्पेड जाल्ली त्या जाग्यार गेले आनी थंयसर पळयलें की आमचो सुर्या न्हयेकर ते चेंगराचेंगरीन भितर गेलो आनी मृत पावलो. सो ही गजाल अशी घडली की तें दृश्य आयकत आनी पळयत जाल्यार आंगार कांटो उबो येता, म्हणजे कापरी भरता. सो हांव सगळ्या धोंडा लागीं आव्हान करता की तेंच्यांनी ज्या तरेन लास्ट इयर जें घडलां
तशें घडचें न्हू म्हणून तुमी सगळ्यांनी जतनाय घेवची. आमच्या ग्रुपान आसलो की सगळे कसले कामांक सुद्दां भाई हे करूया मरे ते करूया अशें करून आमी सगळे जाण एकी कडेन रावन काम करताले. आनी तो पोरू अचानक अशें जात्रेक जेन्ना होमखणां वचपाक जेन्ना लायनीक लागलेले की आमी मातशे तेंच्या फुडें पावले. हो आमच्या फाटल्यान आसलो की फाटल्यान कितें हें जालां तें आमकां खबर ना, पूण फाटसून फुडें आमी पावतकीर कळ्ळें की कितें तरी जालां म्हणून. कोण कोणाचें कितें जाता आमकां कांय कळना. जेन्ना आमी घरा पावले पळय तेन्ना आमकां फोन येयलो की अशें अशें जालां म्हणून खबर. पूण तें आयकून सुद्दां एक खूब अशें वायट अशें दिसलें, कित्याक आमच्या ग्रुपान एक 5 दीस मेळोन मिसळून रावन अशें काम करून हांगासर एक मनाक खूब हेशें जालें आयकून. मागीर ताका लागून अशें हांव सगळ्या दोणां कडेन गोंयभर जे आसा तेंचे कडेन एक विनंती करता की हे जे जालें पळय हे आमकां दोणांक लागूनच जालें, कित्याक दोनूच आमी चड मस्ती करता आनी घालता लोकांचे, पूण दोणांक लागून हें जालें अशें म्हाका तरी दिसता. ताका लागून हांव अशें मागता की सगळ्या दोणां कडेन एक विनंती आसा की आपले म्हणजे आपूण आपले हे सगळे मस्ती करिनासतना सगळे जाता जो हें आसा पळय तो एक सुरळीत सगळ्यांनी करचो आनी बरे भशेन होमखणान बी वचोन बरे भशेन देवीचें दर्शन घेवन घरा पावचें. अशी जी लास्ट इयर जी घटना घडलेली पळय तें अशें मागता की आनी परत ह्या वर्सा बी अशी जावची न्हू, अशें सगळ्यांक हेज्यान फुडें जावची न्हू अशी देवी कडेन आनी देवीचो बी सगळ्यांक आशिर्वाद आसता आनी अशी घटना घडची न्हू अशें म्हणून. आमी हांगासर माठी 20/2 अशें आमी वार्षिक एके कडेन रावन शिवराक जेयता. तेन्ना हो सागर हो आतां पुरो आमच्या वांगडा एक भुरगो सागर म्हणून आसलेलो. तो आमच्या वांगडा 2 वर्सां जालो नेवो 2 म्हणून जेल्लो. आनी दुसऱ्याच वर्सा ताका अशें घडलें की आमी हांगासून सगळे न्हावन धुवन सगळे शिरगांव जात्रेक गेल्ले. तेन्ना आमी तळयेर न्हावन धुवन देवीक कळे घालून सगळे गोणे बाणे सगळे बांदून आनी मागीर आमी मातसो रावन परत नाचोंक वयता. नाचोंक वचोन मागीर आमी परत होमखणान वचपाक आमी वचोन तळयेर न्हाता. न्हावल्या उपरांत मागीर परत आमी शिमेर वचोन प्रसाद हाडटा वचोन. तो प्रसाद हाडून आमी लायनीक उबे रावल्ले होमखणान येवपाक. तेन्ना लायनीन उबे रावल्ले तेन्ना थंय कोणाचो तरी आवाज मोठो जालो. तेन्ना आमी एक लायनीक उबे आसले पळय थंयसून जे आवाज मोठो जावन येयलो पळय आमी होमखणान थोडे आमचे फुडें आसलेले थोडे फाटीं आसलेले. मातशे फाटीं आसलेले तेंच्यानी बोवाळ जाता म्हणून तो फाटीं व्हरून तो सागर भुरगो असो कितें आमचो मातसो क्रॉस जालो आनी पळोवंक लागलो. त्या कारणान ते खंयसून तरी एक अशें झुणी कशी येयले आमचे तो सागर हो सामकोच पोनाक पडलो. आनी बाकीचे आमचे आसलेले तेवूय आसलेले पण ते जा मागीर फुटून मातशे सायडीक खंय तरी पडले. ते आपले थोडे जावन जीव कशे सेफ जाता तशें तशें आपल्या जीव वाटोवपाक ते भायर सरले आनी ते येयले. आनी सागर हो आसलो तो सामको एकदम पोनाक पडलो आनी तेजी अशी मरणां ताका आयिल्ले. आनी आयज तो 2 वर्सां जालो आमच्या आतां ओनू आमच्या तो मदीं ना. तेन्ना आमकां खंय तरी मातशें एक हें कशें दिसता की आयज बरो भुरगो बरो आमचो एक्टीव भुरगो आसलो. तो कसल्या कामाक आसल्या देव कार्याक म्हटल्यार तो बरो एक्टिवान काम करतालो. जावं आनी कसलें जेवण करपाचें जावं आनी कितें करपाचें सगळ्या कामाक बरो बोवाळटालो. आयज तो आमच्या मदीं ना म्हटल्यार आमकां ओनू मातशें सामकें दुख्ख कशें दिसता.